पंचायतीचो प्रचार सांजे 5 वरांचेर सोंपलो। आता बुधवारा 10 ऑगस्टाक मतदान आणि शुक्रारा 12 ऑगस्टाक मतमोजणी। 186 पंचायतीच्या 1528 प्रभागांनी पंच पदा खातीर मतदान जावपाचे। 64 पंच बिनविरोध वेचून आयिल्ल्यान वेचणूक फक्त 1464 प्रभागांनी। 5038 उमेदवार, 1464 प्रभाग, 7,97,020 मतदार, 3,87,000 दादले आणि 4,10,000 बायलो। 1464 प्रभागांक 1517 मतदार केंद्रांचेर मतदान जातले। राज्यात 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आणि संवेदनशील निश्चित केल्यात। ह्या जाग्यांचेर चढ पुलीस फोर्स आसतलो। राज्यातले 45 असुरक्षित, गंभीर, संवेदनशील प्रभाग म्हणून घोषित। रुमडामळाचे 4 बूथ गंभीर, चिखलेचे, साकवाडचे दरेकी 6 बूथ क्रिटिकल, केपे आंबावलीचे 2 बूथ संवेदनशील, कांदोळेचो 1 आणि पेन्नदा फ्रांकाचे 2 बूथ असुरक्षित घोषित। चिमलाचे 5, सांताक्रूजचे 4, खोर्लेचो 1, करमळेचे 2 बूथ क्रिटिकल, सालिगावचे 5, सांगोल्डाचे 4, रेईश मागुसचे 3 बूथ क्रिटिकल। ह्या बुथांचेर चढ पुलीस फोर्स घालतले। 12 तालुक्यातली पंचायतीची मतमोजणी त्या तालुक्यात लागी एकाच कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या 21 सुवातींचेर जातली। तारखेक आतां इलेक्शन आसा, आमकां पोस्टल बॅलेटाचो सामको बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आसा। ऑलमोस्ट आतां केपें तालुका 11 पंचायतीक ओवरऑल ऑलमोस्ट 40 पोलिंग पोस्टल बॅलेट्स आयले आसा। एंड ऑलमोस्ट कितें काय म्हळ्यार तितल्याचे मागीर पोस्टल वोटिंगाचे वोटींग आमी देर एंड देर जाल्ले आसा आमच्या ऑफिसाक। आनी फाल्यां बी आमी हिंगा पोस्टल बॅलेट ओपन दवरतले। जे कोण आमचे केपें तालुका पोस्टल बॅलेटाचे कोणाचो आसा, पुलीस फोर्स जावं अदर डिपार्टमेंट जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे इलेक्शन ड्युटीक पडला, तेमकां म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी आमचे केपें मामलेदार ऑफिस एज वेल एज कावंटिंग सेंटराचेर आमचे पोस्टल बॅलेट ओपन बॉक्स ओपन आसतले। तुमी येवन तुमचे वोट कास्ट करून वचचे। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।